फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता दनपारची जाले एक ओके आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. म्हणजे आता शूट करता. बट आमी न्हू सकाळी 11 o'clock भायर सरलेली गोवा वेल्ला येवपा ओके. कित्याक म्हाका न्हू आयज एक ऑर्डर दिवपाची आसली भायर व्हरपाक ती. सो तेंच्या ती ऑर्डर ड्रॉप करपाक गेले. सो मॉर्निंग हांवें ब्लॉग कांय शूट करूना, जस्ट ब्रेकफास्ट केला आनी भायर सरलेली आमी ओके. सो तेन्ना हांवें कांय शूट करूंक नासलें. सो आतां आमी हिंगा पावल्या मेरशे आनी बाबाक न्हू आमी आडसर घेवपाक रावली. सो आमी हायले आडसर आनी पळय बाबा हिंगा आडसर खाता ओके. सो आनी थिंगासर न्हू रामोटन आसलें विकूंक आनी कसले तरी फ्रूट आसले, म्हाका नांव खबर ना तेजें. सो ते घेवपाक रावले आमी ओके. दाखयता तुमकां पळय रामोटन. आनी ते कसले सांगले ते फ्रूट ते जामून कितें म्हणलें ना जामून ते जांभळां. सो आमी थिंगासर आडसर खावपाक रावल्ली न्हू पळय. थिंगासर रामोटन आसले, जामून आसले आनी कसले तरी फ्रूट आसले ओके. पळय हे म्हाका कमेंट करून सांगा कसले फ्रूट ते, म्हाका खबर ना, हांवें केन्ना खावंक ना, फर्स्ट टायम खातेलें. सो हांवें घेतलां. तेणें नांव सांगलेलें कितें तरी बट म्हाका उगडास ना तें ओके. आनी हें घेतलां आमचें रामोटन घेतलें हांवें 150 हे 150 ते 150 हे रामोटन खावपाक बी बरें लागता. बट ते दुसरे ते म्हाका खबर ना, मातशें म्हाका कमेंट करून सांगा ओके कहले कितें फ्रूट पळय ते. सो बाबा आय डोंट वॉन्ट. सो आंतोनी आतां आपणाचें कितें कामाक येयला, कितें कलेक्ट करपाक आनी हांव बाबा. सो आतां दनपारची जाल्यार 2 आनी आमी पावल्या पर्वरी ओके. आमची कामाच जायना करून की आमी मातशें लेटूय भायर सरली न्हू. सो तेका लागून दनपार जाली आमकां. आनी पर्वरी जाल्यार आंतोनी थिंगा बाबा क्रेन दाखोवंक घेवन गेला. ती कोणाची क्रेन आहा ही ती पळय. सो तो तेका क्रेन दाखोवंक घेवन गेला ओके. आनी हांव गाडयेनूच रावला. मातशें वत आहा भायर. वत म्हणल्यार हें ते वत आहा काय दिसना बट हीट लागता भायर वचत जाल्यार. सो हांव गाडयेनूच रावला, हांव आनी वचोंक ना भायर. सो आनी हांवें न्हू बस स्टँडार म्हापसा हिंगा आमचे पेंजीम बस स्टँडार फ्लावर्स घेतल्या मेकळी. बरी मेळटात पेंजीम बस स्टँडार फ्लावर्स जाणा. आमकां म्हापशे 50 रुपया थोडीच मेळटा. हिंगासर बरी खूब दिल्या सामकी फ्रेश आसा सामकी. सो हांवें 250 फ्लावर्स हाडल्या म्हाका सेंट एंटनीक घालपाक. एक 4 दिसांची हाडल्या हांवें ओके. जाल्यार सद्दां हाडपाक वयची पडटा म्हणून ती हाडल्या. आनी ह्या बरी मेवल्यात म्हाका ओके. सो आतां आमी वयता थिंगासान घरा आनी मेवता तुमकां घरा पावल्या उपरांत व्यू दाखयता थिंगासान तुमकां पयला. सो आतां जस्ट आमी लंच बी केला ओके. आनी हांव भोंवलेलें हिंगासर सेंट एंटनीची फ्लावर्स चेंज करपाक. सो आयज हांव घालता रेड ओके. सो हांवें रेड धाकटे रोजीस हाडल्या हे. सो पळयतालें हांव कितें करूं तें आयज समथींग डिफरंट. सो पळोवया कहो न्हेसयता तें आनी दाखयता तुमकां, शेअर करता तुमचेशी व्हिडियो काडटा धाकटोसो ओके. आनी दाखयता तुमकां, शेअर करता कशें न्हेसयता आनी कितें तें ओके. टायम जाला 3 जाल्या. सदांचो टायम म्हजो इतल्याकूच न्हेसयता सेंट एंटनीक ओके. आनी ताच्या उपरांत मागीर हांव रील करता धाकटोसो आनी अपलोड करता पळय इन्स्टार, फेसबूक, वॉट्सॅप आनी युट्यूबाचेर घालता हांव ओके. आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू जायत्यांनी म्हजे रील जे हांवें सेंट एंटनीचे अपलोड केले तितले शेअर केल्या, लायक केल्या, कमेंट घातल्या. सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा ओके. होच तुमचो मोग आनी सपोर्ट दीत राहात. आनी जेन्ना आमी कितें विडियोज बी करतना लायक तुमचो सपोर्ट दियात आमकां ओके. सो आतां करून घेता हें आनी मेवता तुमकां. आनी आयज वेदर न्हू मातशें पावसाळें आहा म्हापसान. मेरशे ते सायडीन गोवा वेल्ला बी तितलें ना. थिंगासर मातशें वतकें आहा, हिंगासर पावस मिन्स येदो पडोन गेला पावस. बट हें वेट सगळें जाल्लें आहा भायल्यान ओके. सो फटाफट करून घेता हांव आनी मेवता तुमकां. असो सगळे फ्लावर्स टेबलाचेर घातले. म्हाका जाय तितली घेतल्या, उरली पे हितून दवरल्या हांवें ओके. सो ती पयलीं कट करून घेता हांव, म्हणजे आयज हांव घालून घालता रोजीसांचो करून. सो हे फाटल्यान स्टॅम्प आसता न्हू पळय तो कट करूंक जाय, नाजाल्यार मागीर गुंतपाक त्रास जाता. सो तेका लागून कट करून घेता बीन आनी दाखयता तुमकां फुडें. कोण येयलो
म्हाका लायक हो न्हेसोवपाक लायक सेंट एंटनी वेलिंगटन सायबिणीक बीन बरें दिसता सामकें एक दिसा एक न्हेसोवंक नोवेना करपाक म्हाका लायक आमगे दोनूय करता सेंट एंटनी आनी वेलिंगटन सायबिणीचीय करता ओके. सो म्हाका बरें दिसता न्हेसोवपाक नोवेना करपाक बीन भुरगीं बी येता तेन्ना बरें दिसता पळोवपाक. सो आयज रोजीसांचो हांव घालन करता आनी उरता ते मागीर रोजी मागीर सकयल घालता पांयाशीन. हो व्हिडियो बरो येता न्हू हे सायडीन केन्ना शूट करून फर्स्ट टायम करता आदय नॉर्मली हांव तो फ्रंट आसता म्हाजो ती वॉल आनी ही वॉल बॅक आसता. सो आयज म्हजी ती वॉल बॅक जाल्यार आनी ही वॉल ऑल्टराची वॉल फ्रंट जाल्ली आहा म्हणून बरो येता समज क्लीन नीट बीन पळय सामको. सेंट एंटनी दाखयता तुमकां. आपले सेंट एंटनी हिंगासर टेबलान तेज्याच टेबलाचेर करता बसून कित्याक बरें जाता हिंगासर करता जाल्यार. आनी काल पळय फ्लावर्स घातले जो दाग पडला सो आयज चेंज करचें ना आयज हेजेरूच घालता फ्लावर्स. फाल्यां हांव क्लॉथ काडटलें आनी चेंज करतलें ओके. आयज एक दीस दवरता हांव सेंट एंटनी. ताजो घालन बी आहलो तो काडलाय कालचे फ्लावर्स काडून वेलिंगटन सायबिणीक घातल्या आनी वती ऑल्टराक घातल्या आनी आयज आतां न्यू घालता हांव करून. म्हाका न्हू म्हज्या हातान जीं हांव फुलां गुंता न्ही म्हणजे झेलो करून घालता न्हू हांव खूद पळय तें म्हाका बरें दिसता. तें रेडीमेड हाडून घालता तें सोंपें कशें काम न्हू बट आपूण जें कितें करता पळय तें सामथींग हें कशें लायक तें तुका बरें जाता बरें दिसता तुज्या सेल्फाक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. हांव पयलीं कितें करतालें रेडीमेड मेळटा पळय तें घालून साडून घालतालें ओके. बट दिस टायम हांवें चिंतलें ना हांव खूद घरा कडेन जाय जाल्यार म्हाका घालन करतलें नाजाल्यार मागीर हांव बेश्टे फ्लावर्स घालता बेश्टे सकयल पांयाशिनूच बी तशी लायक डिफरंट एक दिसा एक भाशेन न्हेसयता. सो दीस इयर हांवें चिंतलें कितें हांव करतलें सामकें लायक डिफरंट. हांव घरा कडेन फ्लावर्स हाडून मेखली गुंतलें बी झेलो बी करून घालतलें बी. सो ताका लागून हांव करता आतां तो झेलो बसोन ओके. बरें न्हू डिफरंट फील येता सामको आपूण करता तेन्ना. म्हाका जाल्यार लायक फ्लावर्स बी आमगेर पयलीं न्ही हें जाताली आबोली आनी जायो जाताल्यो ओके. सो हांव कितें करतालें जायो स्पेशली काडटालें सगल्यो पावसान जाता पळय त्यो जायो आतां जातिल्ल्यो पावसान ओके. हांव त्यो जायो काडटालें सगल्यो न्हू आनी बरो झेलो करतालें आनी ऑल्टराक नाल्यार भायर खुरीस आसा पळय ताका घालतालें. नाजाल्यार सप्टेंबरान आमकां हें मेवता देवाच्यो मायो मेवता पळय तेन्ना जायो जातात. हांव कितें करतालें सगल्यो काडटालें बीन ताचे बरें झेले करतालें आनी व्हरोन इगोजेन घालतालें देवाचे मायेक. नाजाल्यार न्हू आमचे ऑक्टोबरान एक फेस्तूय जाता सो तेन्ना जर तर जायो जायत न्हू त्या टायमार म्हणजे त्या सिजनान जायो जायत जाल्यार हांव तेन्ना बी व्हरोन देवाक घालतालें इगोजेन बी. खूब जातालें आमगेर. आतां ना आतां कट केले त्यो कित्याक तेंचे झाड तें झोप कशें जाता न्हू आतां कट केले तें आतां ना आमगेर. पयलीं खूब आहले आमगेर एक आनी दोन झाडां जायती राशिनी जाताल्यो सामक्यो जायो जाताल्यो आनी ते जॅस्मीन जाता न्हू तीय आहल्यो आनी हें आहलें आमगे कोये आहले बारीक आनी मोटे जाता त्यो जायो भाशेनूच लांब जाता ते कोये आहले प्लस रावंड कोये जाता न्हू तेय आहले आमगे म्हणजे मामाईच्या घराय आहले ते व्हडलें झाड. ताजो वास बी बरो येता सामको. गुंतलाय हाफ जाला ओके. सो हाफ उरला म्हणजे एक सायड जाल्या म्हाजी तर एक सायड उरल्या असो घालप न्हू तो. सो ही सायड जाल्या असो सांगले ओके. करून घेता आनी मेवता दाखयता तुमकां मागीर.